पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामात. गोचीज इंडियन शेफ अवॉर्ड्स हालींच VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एड्युकेशन मनोरा हांगा घडली. ह्या शेफाक देशांतले बरेच शेफ वांटेकारी जाले. ही सर्त 2 कॅटेगरीज म्हळ्यार ग्रूप आनी इंडिव्हिज्युअल कॅटेगरीन घडली. ह्या सर्तीचे सगळे फुडारपण शेफ हेमंत ओबरॉय हांच्या नजरेखाला जाले. पळोवया ह्याच अवॉर्ड्स फंक्शनाची कांय खीण चित्रां. Ladies and gentlemen, the Grand Hyatt Kochi. खाना कुकिंग एक बात होती है और सर्विंग एक बात होती है. कुकिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्व करना, जिसमें जो किसी तरह से बहुत बढ़िया आइटम नहीं भी है, सर्व करने वाला व्यक्ति उसको खिलाते हुए लोगों को आनंद दे देता है. I think this is one of the finest colleges I have come across in India. Be it the facilities provided to the students, I think curriculum, the number of computers, hostel, the kitchens. I don't think even some of the 5 stars will have the kitchens as good as you people have. And I thank Mr. Mirza for providing us the platform here and looking after the hospitality of this event. And we assure you whatever help we can give from the industry, we will continue to do so. आम्ही आता फातोर्डा PWDच्या ऑफिसाच्या फाटल्यान आसा आनी हिंगा आमी पळयला खूब गाडयो पोरण्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा. तेजेर गोवोरमेंटान कांय लक्ष केलें ना. सो आमी मागता हेजेर PWD जावं आमच्या गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष घालचें आनी ह्यो बेगीनचे बेगीन स्क्रॅपाक दिवच्यो नाल्यार ह्यो काडच्यो हांगासर. हिंगा जायते येई आहा ई आहा, कोणाचेच तर नजरे वचना. हें इतले सामके जीपी बीपी कळमेले सारके रट्टा आसताल्यो त्यो बावड्यो. आनी जर तर विकून जर आमच्या गोवोरमेंटाच्या तिजोरींक जर हो पयसो येयलो आनी सगळे डिपार्टमेंटांक PWDचे जितले डिपार्टमेंट आसा न्ही तेजेर एक मनीस घालपाचो आनी हे सगळे जितले स्क्रॅप आमच्या गोंयांत आनी ते गोवोरमेंटान जर विकले न्ही जाल्यार आमकां जायतो रेव्हेन्यू येतलो. आज गोवोरमेंट रडटा पयशे ना करून, बट ही जी आमची पब्लिकाची जी संपत्ती आहा न्ही ती हांगा सगळी पळयल्यार ती जाता हांगा. आनी हांव मागता बाब सुदिना कडेन बसून एक ताणें अशी ऑर्डर काडपाची जितले पळय PWD डिपार्टमेंट आहा तेतून असलें जें कितें पडलेलें आहा न्ही ताका ताबडतोब ताणें न्ही तेजेर एक्शन घेवन हें सगळें विकून उडोवचें. आनी आमचें गोंय आतां स्वच्छ भारताचेर नरेंद्र मोदी पसून जायते अवेरनेस करता. तो अवेरनेस हांगा पळयलें जाल्यार कांय ना दिसता. इतलो हो जागो सगळो हांगा आडवलेलो आसा आनी ते जनरल आमचे लोक पसून आसतात हें कितें काम म्हणटा. साडे 8 सुमार कितें उजो लागलो बॉम्बे बाजाराच्या कट आनी 8:50 कितें फायर ब्रिगेड आयले आनी तांकां बरो त्रास काडचो पडलो. कित्याक वाट तांकां सोंपी मेळोंक ना. एक मेजर फायर जाले बॉम्बे बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर G+2 structure. The fire was controlled by 23:15, that is at 11:50, and it was thereafter totally extinguished. Just for precaution, the firefighters along with 2 water tenders were stationed there to ensure that all the embers was totally extinguished, and the total it was finally we turned back for the station at around 2 o'clock in the morning. The stocks which were on the terrace floor which caught fire were the garments, the gifts, the handicrafts items,
and many other things which the owners mentioned that caught fire, and it was totally gutted in fire. And this, I believe that it was stock for the Diwali sale, and the total estimated loss as per the owner is more than 1 crore. The investigation of the exact cause of fire is being investigated by the station fire officer and the assistant divisional officer, Mr. Ajit Kamal. जेन्ना हांव हांगा पावलो लोक कितें सांगताले सिलिंडरा भशेन ब्लास्ट जातालो अशें ते सांगताले पण फायर ब्रिगेड फायर फायटींग करून तेंच्यांनी उजो पालयलो विथ लोक शिकतर हांव तुळशीच्या कुडला जाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या नासनोड्या सब स्टेशनाच्या गुदावांक उजो लागलो. ह्या गुदावान ट्रान्सफॉर्मर, ट्यूब लायट्स आनी हेर केबल्स अश्यो वस्तू आसल्यो त्यो जळोवन काबार जाले. एक्सोमेटली 50,000 रुपया सुमार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक लॉस जाला. उजो कसो लागलो हेचे इन्वेस्टिगेशन तेंच्यांनी आमी पुलिशेक धाडून फायर ब्रिगेडीन करता म्हटलें. 12:31 पणजेचे आमचे कंट्रोल रूम आहा थिंगासून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांगा नास्टी नोडा जे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन आहा थिंगा स्क्रॅपाक तेंचे फायबर बॉक्स, मिटर बॉक्स आहात आनी ट्यूबलायट्स गेल्लेले तांकां उजो लागलो. आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनान टर्न आवट केलो आनी थंय वचोन आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी एक 15 to 20 मिनट्सान आमी ते उज्याचेर कंट्रोल केला आनी आमी उजो मागीर पालयलो. एप्रॉक्सिमेटली लॉस तेंची 50,000 जाली आनी सेव्ड आमी 10 लाख केले. उजो आजून आमी कन्फर्म करून आमी तांकां लेटर धाडटली इलेक्ट्रिसिटी प्लस पुलीस स्टेशन हे आमकां तेंचो रिपोर्ट दिया म्हणून रिजन ऑफ म्हणजे कॉज ऑफ फायर. In the wake of recent house-breaking theft cases in Alteen area, residents of Alteen has come to meet Panji PI requesting to take preventive and precautionary measures. Exactly. काल आम्ही BMW धरल्या. Everything have done. Murder case आम्ही detect करतात. I am asking. आम्ही इतले प्रोग्राम्स घेतात. फेसबुकाचेर कामत रॉयला कडेन हांवें प्रोग्राम घेतलो. They have got everything in their place. Don't do that. आता बिल्डिंगाचेर पण 10 दीस पयलीं विजय पै म्हणून ताणें आपले घर बी सगळें रिपेर करून घेतल्या. Which person from your building has come and told me, sir 10 लेबर थंय आसा, इमिडिएटली मातशी कर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.